नमस्कार. प्रुडंटाच्या प्राइम बुलेटिनान तुमका येवकार. पळोवया मुखेल खबरो. काळ्या बाजाराक वाव दिवंक केंद्र सरकारान गॅस सिलिंडराचो दर वाडयला. भाजपाचो मणियारो राजीव प्रताप रूडीचो आरोप. मायनिंगाचेर निबून आशिल्ल्यान केंद्रान अर्थीक पॅकेज दिवपाची मागणी. खणबंदीचो खणीचेर निबून आशिल्ल्यांचेर परिणाम. गॅरेजी, स्पेअर पार्ट दुकानां आनी हेर दुकानां चलतात नुकसाणात. दुकानवाल्यांक फुडाराचो हुस्को. बालरथ येवजणेचे 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार. येवजण शिक्षण खात्याकडे दीत सावन स्कुलां पडल्यात त्रासान. ड्रायव्हर कंडक्टरांक 4 महिने पगार ना. मेंटेनन्स डिझेलाच्या खर्चाकय ना अनुदान. प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. लुईस बाप्तिस्ताच्या खुनावेल्यान थळाव्यांनी आरोपी रावतालो त्या घराचेर केलो हल्लो. पुलिसांनी 15 थळाव्यांक केले अटक. 4 दिसाची पुलीस कादय. आमदार मिकी पाशेको पुलीस उपअधीक्षकाक मेळ्ळो. आणि क्रिकेटर गणेशराज नार्वेकराची क्रिकेट बंदी केल्या फकत 1 वर्साची. गोवा क्रिकेट असोसिएशनान जल्म दाखलो प्रकरणावेल्यान 6 वर्साची घातिल्ली बंदी. बरो खेळ केल्यारच फुडल्या वर्सा रणजी पंगडान मेळटली सुवात. खबरो विस्तारान. गॅस सिलिंडराचो दर वाडयल्ल्यान भाजपाचो मणियारो राजीव प्रताप रूडीन केंद्र सरकाराचेर टिका केल्या. ही दरवाड काळ्या बाजाराक वाव दिवपा खातीर आसा असो आरोप ताणें केला. ह्या दरवाडीचेर आम आदमीचेर व्हडा प्रमाणात परिणाम जातलो अशें तो म्हणटा. केंद्र सरकारान मायनिंगाचेर निबून आशिल्ल्या लोकांक अर्थीक पॅकेज दिवचे अशी मागणी रूडीन केल्या. The Supreme Court is looking into the matter. The hearing is there. We cannot go beyond and make a comment on the Supreme Court's action. I'm sure a legitimate action would follow. But we are yet surprised at the action of the union government. What prompted? We are very concerned about the livelihood of the people associated with the mining industry. हम बहुत चिंतित हैं कि गोवा में जो खदानों से जुड़े हुए मजदूर हैं, कर्मचारी हैं या उन पर निर्भर बार्ज ओनर्स हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन से लगे हुए लोग हैं, उनकी जीविका पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है. राज्य सरकार के ऊपर एक बड़ा बोझ उत्पन्न हो रहा है. इसलिए इस अवधि में जब ये राजस्व का नुकसान के साथ साथ कर्मचारियों के वेतन के भुगतान की कठिनाई उत्पन्न हो रही है, केंद्र सरकार को इस दौरान विशेष तौर से इस अवधि के लिए एक पैकेज के रूप में कर्मचारियों को सहायता उपलब्ध करानी चाहिए. The workers and the employees have nothing to do with the illegitimacy of the actions of the miners. They are nowhere responsible. The state government of Goa is with them. We fully support their cause. But at the same time, any illegitimacy as far as mining is concerned is unacceptable. And that needs to be sorted out, which I believe the Chief Minister of Goa, माननीय मनोहर पारिकर जी, उस पूरे विषय को देख रहे हैं. And we must congratulate for prompt and speedy action by the state government of Goa, headed by Mr. Manohar Parikar. The cost of cylinders have gone up. The going up of the cost of LPG cylinders, is this reforms? And the BJP would like to say categorically, and this should be put on record. मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जो गैस के सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जो गैस के सिलेंडरों पर हर घर में राशनिंग किया गया है, this is an attempt by the government, the UPA government headed by Manmohan Singh, Sonia Gandhi, to legitimize black marketing in gas cylinders. And you will see how black marketing of gas cylinders will go in this country. खणबंदीचो खण व्यवसायाचेर निबून आशिल्ल्या लोकांचेर व्हडा प्रमाणात परिणाम जाला.
खणबंदीचो फकत खण धन्यांक आनी हेर संबंधितांकच न्ही तर गॅरेज धन्यांक, पसरकारांक, स्पेअर पार्ट दुकानांक, रेस्टॉरंटांक आनी हेर दुकानांचेरय फटको बसला. आमकां गिरायक ना ताका लागून कामगारांक पयशे दिवंक शकना अशें ते म्हणटात. गिरायक जायनाशिल्ल्यान तांचे खावपा पिवपाचे वांदे जाल्यात. पळयात हो खासा रिपोर्ट. ही पळयात दिवचल वाठारांतल्या वेवसायिकांची परिस्थिती. खणीचेर निबून आशिल्ले लोक बेजारल्यात. तेच वरी तांकां आपल्या फुडाराचो हुस्को सतायता. ते बँकेन हांव 2 लाख रुपया रीण आहा ते कशें फारीक करूं हांव. तेतूर हे आमचे हो जो घेतलेलो माल आसा तो सगळो पडून आसा. ट्रक सगळे बंद आसा तेन्ना शॉप सुद्दां आमी सगळे क्लोज केला कारण कस्टमर कोण ना आनी मायनिंग एक्टिविटीज सगळी बंद असल्या कारणान सगळो इफेक्ट हो स्पेअर पार्ट वाल्याचेर आनी शॉपकिपरांचेर सगळ्यांचेर आसा. आमी आतां सध्या हो विचार करता की वर्कशॉपान जे पळय जे स्टाफ आहा आमचे कडेन तांकां कशें पोसप. म्हणजे काम पेंटाचे मायन बंद जाल्या म्हणून कोण पात्रांव लोक हे पळय कामां हाडून दवरल्या त्यो वरां सुद्दां ना म्हणले गाडी. आमच्या हांगा मायनी बंद जाल्ल्याक आमकां हांगा काम ना तेन्ना आमचेर उपासमारीची पाळी येयल्या. सगळे बंद आमी धणवा कांयच ना. हे पळय गिरायकाची वाट पळोवची पडटा त्या ना ते म्हणून अशें. आतां सध्या आमचें मायनींग बंद आहा न्हू म्हणून आतां आमी फुडें कितें करपाचें. आतां 70तल्या लोकांची परिस्थिती पळयात. कसलोच फायदो जायना अशें गॅरेजींनी काम करपी मेकॅनीक आनी पसरकार म्हणटात. वेवसायान कसलोच फायदो जायना पूण कामगारांक पगार दिवचो पडटा आनी वेवसाय लुकसाणान चलता अशें ते म्हणटात. मायनींग बंद जाल्ल्या कारणान आमचे हांगासर आमचो माल जो घेतलेलो आसा तो तसोच उरता आनी कांयच गिरायक जायना आमकां. व्यापारी म्हटल्यानंतर आमच्या दुकानाचेर परिणाम तेजो नक्की जाता. गोंयान मायनींग बंद जाल्ल्या कारणान आमकां जे ट्रकवाले जे आमी आसा ते आमकां आतां भरपूर त्रास जाल्या. आमी बँकांची लोनां बिनां काडून आमी ट्रक घेतलेले. आतां सगळे ट्रक बंद आसा आनी बँकांची लोनां जी आसा ही वाडत वयता आनी आतां अजुनूय चालू आसा. कित्याक आतां जर पेमेंट तांकां दिलो ना जाल्यार तेंची रोटी चलपाक जाय. आमचो लेटीचो धंदो कळ्ळें आनी पयलींसून आमी रिपेरींग करपी रिपेरींग करता करता आतां अशें मायनींग बंद जाल्यार आमकां काम कांयच ना. म्हाका एका पयशाचे गिरायक ना. हांव डेली म्हाका खंय इतले म्हाका कस्टमर आसताले की म्हाका उलोवपाक सुद्दां वांगडा इतलो टायम नासलो. आतां कशें कितें करपाचें फुडें. आमकां इफेक्ट जाला पण 95% आसा तितलें आमकां काम ना. 5%तल्यान म्हाजे कडेन आयज 50 जाण आसा म्हणजे 50 फॅमिली आसा. पोट म्हणजे हांव दिता तितलें तेजेर आसा. सावड्डे भागातय हीच स्थिती आसा. ह्या भागातले चडशे लोक खणीचेर निबून आसात. खणी बंद जाल्ल्यान रेस्टॉरंट आनी गॅरेज धन्यांक बरेच लुकसाण जाता. गॅरेजी बंद आसा सो आमचे कामगारूय थंय सगळे उबे आसा अशी आयची परिस्थिती जाल्ली आसा. आतां एक मनीस हांगसर ना येवपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. सरकार प्रत्येक भुरग्यांक फुकट शिकोवपाच्यो खबरी करता. मात सरकाराचे बालरथ येवजणेचे सध्या 12 बेरेस्तार जाल्यात. ही येवजण समाज कल्याण खात्याकडच्यान काडून शिक्षण खात्याकडे दीत सावन शाळा आनी स्कुलात त्रासान पडल्यात. जुना सावन ड्रायव्हर आनी कंडक्टरांक पगार पडूंक ना. बसीचे मेंटेनन्स आनी डिझेलाच्या खर्चाक सरकाराकडच्यान सारखे अनुदान मेळना. बालरथ येवजणेच्या कोफुसावाचेर पळयात प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. गोंयांतल्या बऱ्याच शाळांक सरकारान बालरथ दिल्यात. सरकाराचे अनुदान वेळार मेळनाशिल्ल्यान हे बालरथ चलोवपांत बऱ्योच आडमेळी निर्माण जाल्यात. त्या खातीर शाळांची वेवस्थापनां सामकी बेजार जाल्यात. अजून पर्यंत आमकां ताजो एकूय इन्स्टॉलमेंट दिनांतल्यान येवं ना. हाका लागून ड्रायव्हराचो आनी कंडक्टराचो पगार म्हण तशेंच डिझल म्हणटून मॅनेजमेंटान आमच्या गोवा विद्यार्थी मंडळाच्या मंडळान ताजी वेवस्था करपाक आमकां प्रोविजन दिलें आनी तांचो पगारय बी जरी मेळ्ळो ना तरी पूण चवथी निमित्यान आमी तांकां मॅनेजमेंटान सांगून मॅनेजमेंटान अरेंजमेंट करून तांकां पयशे दिवपाची तयारी केल्ली. फाटले 3 म्हयने आमकां अनुदान मेळूंक ना अशें सांगेच्या युनियन हायस्कुलाचो हेडमास्टर अरुण साळुंकेन सांगलें. बालरथ येवजण शिक्षण खात्या लागीं दिल्या उपरांत ही समस्या निर्माण जाल्या अशें तांचें म्हणणें आसा. 2 वर्स जाली सोशल वेलफेरा कडेन आसतना म्हणल्यार एक 2 म्हयने लेट जाले तरी टायम टू टायम येताले पेमेंट आनी वर्सभर आमी तें पेमेंट युटिलायज करताले आनी मागीर युटिलायजेशन धाडटरे परती मागीर नेक्स्ट पेमेंट येतालें. पण आतां जुना साकून ही स्कीम एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक दिल्ल्याक आमकां अजुनूय कांय हें आयलें ना. तरी आसतना आमी कितें करतात की आमच्याच हातूंतल्यान आमी आमची पदरची घालून डिझेल घालून आज पर्यंत 4-4.5 म्हयने जाले चलयतात. प्लस ड्रायव्हर क्लिनर हांकांय बी गरज आसता म्हणटकीर तांकांय कितें तरी
गरजेक पावन घेवन तांकांय कितें दितात. काणकोण वाठारांत अशेंच चलता. बालरथ कसो तरी चलयतात. ह्या वर्सा जुना सावन अजून आमकां ग्रँट आयले ना. जी ग्रँट जी सॅलरी ऑफ ड्रायव्हर, कंडक्टर आनी मेंटेनन्स ग्रँट. ड्रायव्हर आनी कंडक्टर कितले आसा तुमचे कडेन? आमचे कडेन एक बस आसा आनी एक ड्रायव्हर आनी एक क्लिनर जालो. पगार अजून आयला ना. दोगालो पगार 15,000 म्हयन्याक पर मंथ. डिझेलाक सादारण आमचो म्हयन्याचो खर्च एक 15,000च्या आसपास जाता. बालरथ येवजणेचेर शिक्षण खात्याची प्रतिक्रिया मेळोवपाचो आमी यत्न केलो, मात निमणे मेरेन तांची प्रतिक्रिया मेळूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक विसव.